हॅलो नमस्कार आणि पेज टर्नराच्या आनी एका एपिसोडात तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। फाटल्या 2 एपिसोडात आमी नवे लेखक, नवे अनुवादक, नवीन पुस्तकां आणि पुस्तकाची नवीन पानां तुमच्या मुखार हाडली, तुमच्या मुखार चाळ्ळी। आणि आयजूय बी पेज टर्नराच्या ह्या एपिसोडात अशेंच एक पुस्तक, असोच एक लेखक आमी तुमच्या मुखार घेवन येतात। आयज आमच्या सांगातान जे लेखक आसात त्यांची वळख खरें म्हळ्यार हांवें तुमकां वेगळी करून दिवपाची गरज ना। आमच्या मदीं आसात नामनेचे लेखक, विचारवंत आनी कोंकणी म्हालगडे, आमचे सगळ्यांचे प्रेरणास्थान उदयबाब भेंब्रे। उदयबाब येवकार तुमकां। नमस्कार। उदयबाब, आमी तुमच्या पयल्या कादंबरीक खूब तेंप रावताले। आमी जाणा आशिल्ले तुमी इन्क्विजिशनाचेर वाचतात, ताजो अभ्यास करतात आनी बऱ्याच तेंपान व्हडलें घर आमच्या हातान पडलें। आणि खरें सांगचें म्हळ्यार म्हणजे वैयक्तीक म्हाका सुद्दां दिसलें की कादंबरीकार उदयबाबाक आमी खूब वेळान मेळ्ळे, खूब वेळ आमकां रावचें पडलें। पूण तातूंत तितलीच खोस जाता की त्या पयल्या कादंबरी उपरांत दुसरी कादंबरी दिवपाक तुमी आमकां खूब वेळ दवरले ना, खूब वेळ तिश्टायले ना। आणि आतां कातर रे भाजी ही आबे फारिया हांच्या जिविताचेर आदारिल्ली कादंबरी घेवन तुमी आमच्या मुखार येतात। तुमकां खूब खूब परबी उदयबाब आनी देव बरें करूं म्हणटा हांव। ही कादंबरी तुमी आमच्या मुखार हाडटात। उदयबाब, ह्या कादंबरीचे बीज तुमकां खंय सापडले आनी ह्या अशा विशयाचेर कादंबरी बरोवची अशें कित्याक दिसलें? चरित्र वाचिल्लें, 1-2-3 चरित्र हांव वाचिल्लीं, पूण बरोवपाची प्रेरणा म्हाका मेळ्ळी ती गोवा विद्यापिठाच्या MA वर्गांत। तूं जाणा आसतलें की गोवा विद्यापिठांत हांवें 4 वर्सां शिकयलें। जे 2 विशय हांव शिकयतालो तातूंतलो एक विशय आशिल्लो शेणै गोंयबाबाची समग्र बरपावळ। आनी ते बरपावळींत 2 चरित्र आसात, एक राम कामतीचें आनी एक आबे फारियाचें। ल्हान आसा पूण आसा। तें सुरू करचे पयलीं हांवें विद्यार्थ्यांक एक प्रश्न विचारलो, आबे फारिया हें नांव तुमी आयकलां काय म्हणून। एकय हात वयर सरलो ना। आबे फारिया हो गोंयकार काय पुर्तुगेज हें जाणात काय म्हणून परत एकय हात वयर सरलो ना। पणजेंत पालासी कडेन एक पुतळो आसा, तो पळयला काय म्हळ्यार एक 7-8 हात वयर सरले। तो कोणाचो, तो कित्याक बांदला खबर आसा? ना। म्हणटकच हाजे वेल्यान म्हाका दिसलें की आतां ही तरणाटी पिळगी, पूण तरणाटी पिळगेक जर हाजी वळख ना, जाणट्यांकय ती कितली आसत म्हणपाचो म्हाका दुबाव दिसलो। आनीक त्या खातीर दिसलें की ही वळख घडोवची, निदान कोंकणी भाशी समाजाक घडोवची, कोंकणींतल्यान म्हणटकच। आनी परत तोच जो प्रश्न म्हाका हाजे वेळार दिशिल्लो व्हडले घराच्या वेळार, तोच हांगाय हांवें लागू केलो। तो कितें की जशी आमकां इतिहास वाचपाची संवय ना, तशीच आमकां चरित्राय वाचपाची संवय ना। कित्याक वाचतलो जाल्यार हांव कोंकणींत 2 आसात, मराठींत एक ल्हानशें आसा, फ्रेंचींत एक आसा, पुर्तुगेजींत एक आसा आनीक 3-4 इंग्लिशींत आसात। म्हणटच भाशेची तशी अडचण ना, पूण वाचपाची जी पळय जी एक इच्छा आसूंक जाय तीच उणी आसा। म्हणटा ते खातीर हो विशय साहित्यांतल्यान मांडचो। जसो तो विशय मांडिल्लो तसोच होय बी चरित्र बरयनासतना कादंबरीच्या रुपान मांडचो। अडचणी हांव जाणा आशिल्लो, अडचणी खूब आशिल्ल्यो, पूण कित्याक थंय मटेरियल खूब मेळटालें। हांवेंच मोह म्हजो आवरून ती कमी केलें, भितर वाडयलें ना। हांगा मटेरियलूच कमी मेळटालें आनीक ताका लागून जातलें काय ना जातलें, म्हजे एके इश्टान तर दुबावूच दाखयिल्लो की ताजेर कादंबरी कशी जातली काय म्हणून। हांवें म्हणलें पळोवया, हांव प्रयोग करतां। आनी त्या प्रमाणे ती कादंबरी बरोवपाची प्रेरणा म्हाका थंय मेळ्ळी। म्हणटकच पूण तो विशय पयलीं शिजिल्लो तकलेंत खंयचो, हांव युनिवर्सिटींत वचचे पयलींच बरोवंक सुरवात करी इतल्यान तें आमंत्रण आयिल्लें। म्हणटकच पयलीं तें बरोवन सोंपयतकच मागीर हांवें हाका हात घालो। आनी एक कारण आसा वेळ जावपाक किंवा हें मागीर घेवपाक। 2-3 चरित्रांनी म्हाका मेळ्ळें
की आमी बरयलां तें खंय तरी वाचून आयकून अशें. हाचें खरें ऑथॉरिटेटीव चरित्र बरयलां तें डॉक्टर जेलासियो दालगादाणी. डॉक्टर जेलासियो दालगाद म्हणटा तो न्यूरोसर्जन आनी आमच्या मोसिन्योर रुदॉल्फ सेबास्टियान दालगादाचो भाव. पोर्तुगालाक आशिल्लो. म्हणटकच ताणें फ्रांसाक वचून ज्या ज्या जाग्यार तो राबिल्लो म्हणून मेळटा थंय थंय कितें खात्रेची बातमी मेळटा किंवा दस्तावेज कसलो मेळटा, मरण अमके कडेन जालें जाल्यार त्या मरणाचें सर्टिफिकेट थंय मेळटा काय कितें, अमके कडेन शिकयिल्लें जाल्यार थंय कितें रिकॉर्ड मेळटा काय कितें, अशे पद्दतीन एक चरित्र बरयलें. पूण घडलें अशें की तें चरित्र 1906 वर्सा प्रसिद्ध जालें फ्रेंच भाशेंत आनी 2004 वर्सा एका फ्रेंच डॉक्टरान तें इंग्लीश केलें. तें सोदपाक तें म्हाका गोंयांत मेळना जालें म्हणून हांवें म्हज्या इश्टांक अमेरिकेक बरयलें, कारण कॅनडाक प्रसिद्ध जाल्लें. तो रावतालो अमेरिकेंत लेखक अनुवादक. कॅनडाक चवकशी केली मेळना, हांगाय चवकशी केली मेळना. निमाणे कडेन म्हाका तें डॉक्टर राजेंद्र हेगड्याल्या पुस्तकां मदीं मेळ्ळें आनी मागीरच हांवें ती बुन्याद धरून, म्हणजे हेर खंयचेंय चरित्र न्ही, बाकीची सगळीं चरित्रां कुशीन दवरली आनी हें चरित्र दोळे मुखार दवरून ही कादंबरीची आंखणी केली. उदय बाब, तुमी म्हळें तशें हे कोंकणींतलें पयलें चरित्रात्मक कादंबरी ही आमी म्हणूं येता. हाका मातसो दुबाव आसा म्हज्या मनांत, पूण नवलिका आनी कादंबरी असो जर फरक केलो जाल्यार हिका पयली कादंबरी म्हणूं येता. कित्याक म्हणटा हांव, प्राध्यापक कल्पिता राव देसाय हांणी संत सोयरोबनाथ आंबियेचेर एक नवलिका बरयल्या आनी ती कादंबरीच्या रुपांत आसा. पूण तिजे आवाज ल्हान आशिल्ल्यान तिका आमी नवलिका म्हणटात. म्हणटकच पयली नवलिका असो विचार केलो जाल्यार ती जाता आनी पयली कादंबरी म्हणून स्पश्टच म्हळें जाल्यार मागीर तिका बोट दाखोवन येता. उदय बाब, चरित्रात्मक कादंबरी जशें तुमी म्हळें की ताजी एक वेगळी धाटणी आसा आनी चरित्रात्मक कादंबरी बरोवपाची बी आव्हानां वेगळी. म्हणटकर कशे तरेचे आव्हान आशिल्ले? म्हणजे तुमी जशें म्हळें की तुमच्या इश्टान विचारलें की कशी जातली, कादंबरीच्या फॉर्मान कशी जावं येता, म्हणटकर तें आव्हान कशें आशिल्लें आनी चरित्रात्मक कादंबरी म्हणून तुमी कितें वेगळे कितें तंत्र वापरलें काय कितें ह्या कादंबरी खातीर? म्हजे पद्दतीन हांवें ल्हान ल्हान बदल केल्यात. म्हणजे कादंबऱ्यो बरोवपाची जी रीत आसा तातूंत म्हजे पद्दतीन, पूण हांव ताका मोठे बदल म्हणचो ना किंवा मोठे तंत्रय म्हणचो ना. कळ्ळें न्ही? चॅलेंजीस आशिल्ल्यो त्यो अश्यो की ताजें 15 वर्सां मेरेन तो गोंयांत आसा. मागीर ताका बापायन पुर्तुगालाक व्हेलो. पुर्तुगालच्यान ते रोमाक गेले आनी दोगूय जाण शिकले रोमांत. दोगांनी डॉक्टरेट केली रोमांत. परत लिस्बोवाक आयले. लिस्बोवाक कांय वर्सां रावले आनी सारकी 64 वर्सां तो जेलो आबे फारी. 32 वर्सां ताची थंय लिस्बोवाक पूर्ण जाली आयुश्याची आनी उरिल्लें अर्द आयुश्य हें फ्रांसांत गेलें. आतां म्हजी अडचण आशिल्ली ती अशी की गोंयचो वाठार आमकां वळखीचो, पुर्तुगाल वळखीचें न्हय, रोम तर न्हय आनी फ्रांसय न्हय. म्हणटकच ती एक अडचण आशिल्ली की त्या त्या देशांतली परिस्थिती त्या काळांतली आनी एकंदर थंयची संस्कृताय ही लक्षांत घेवन तें बरोवचें पडटालें. फ्रांसाच्या बाबतींत आनीक एक अडचण आशिल्ली जी डॉक्टर दालगादाक पसून आडखळ हाडली तिणें. ती अशी की ताज्या आयुश्यांत खंय 2 वर्सां, खंय 3 वर्सां, खंय 5 वर्सां, खंय 7 वर्सां आनी खंय 11 वर्सां हे ते गॅप मेळटात. आनी खंयचोच चरित्रकार सांगूंक शकना की ह्या वेळांत ताणें अमकें केलें म्हणून. ते सायलंट रावतात. डॉक्टर दालगादाचेरय तीच परिस्थिती आयली. पूण डॉक्टर दालगादान तितलें टाळून म्हणजे तर्क केले नात. जें कितें मेळ्ळें खरें तेंच सांगलें
पूण हे गॅप उरले. जे गॅप दवरप म्हाका परवडनाशिल्लें. म्हणटकच थंय हांवें कल्पनेचो आदार घेवन ताजे जिवना कडेन सुसंगत अशे पद्दतीन कांय कल्पना तर्क करून ते मांडले. जाप म्हणजे इल्ली लांब जातली, पूण पूण देखी दिता. एक देख अशी की ताका मार्सेय शारांत मेडिकल सोसायटीन आपलो मेंबर करून घेतलो. खंयचोच चरित्रकार सांगना कित्याक. आतां ताजे कडेन कांय मेडिकल डिग्री नाशिल्ली किंवा तो दोतोरकी किंवा कसले त्या पद्दतीची कांय करनाशिल्लो. ताका मेंबर कित्याक केलो हें कोण सांगना. म्हणटा म्हाका तें रॅशनलायज करचें पडलें. आनी एक गजाल, तो जुगडी घरांत वतालो पॅरिसाक. डॉक्टर दालगादाक तें मातशें कठीण जावपाक लागलें एक्सेप्ट करपाक की हो येदो मनीस ह्या हातूंत आशिल्लो पाद्री मनीस तो जुगडी घरांत कित्याक वतलो. आनी ताणें वचून चवकशी केली आनी ताजें वाक्य अशें की इट लुक्स बिजार बट इट इज ट्रू. डॉक्टर दालगादाचें वाक्य. ताणें थंय वचून खबर काडली आनी ताका कळ्ळें की तें खरें म्हणटा. पूण तो कित्याक वतालो आनी तो वचपाचो बंद कित्याक जालो हें कोण सांगना. म्हणटा थंय म्हाका तर्क करचो पडलो तो कित्याक थंय गेलो आनी कशे रितीन तो थांबलो. तशीच ही खबर मार्सेय तो अकादमींत गेल्लो शिकोवपाक आनी ताजो विशय कांय शिकोवपाचो मेडिसिना कडेन संबंदीत न्ही. थंयच्यान ताजो संबंद त्या सोसायटी कडेन कसो आयलो आनीक तांचे मुखार ताणें कशे प्रयोग केले आनी तांकां कशें पटोवन दिलें की हो मेडिसिनाचोच एक भाग जाता. देखीक तुज्यान कसलेंच वखद दिनासतना भूलविद्येच्या आदारान दांत काडूंक जाता. दूख येवंक दिनासतना. कोणूय बायल बाळान जावपाची आसा आनी तिका वेणो येवन दूख नाका, आयिल्ली नाका, अशे वेळार तिका भूलविद्येच्या रुपान दूख नासतना तिचें बाळांतपण करूं येता. आनी हेर मागीर बारीक बारीक अश्यो गजाली ह्यो ताणें प्रयोग करून तांचे मुखार दाखयल्यो सोसायटी मुखार. आनीक तेन्ना ताका तांणी एक्सेप्ट केलो की तूं जें करता तें आमच्याच क्षेत्रांतलें म्हणून. की शेवटी तूं मनशाक बरो करता. ताजें जें कितें एक दुयेंस आसा तातूंतल्यान तूं ताका निवळायता. आनीक हीं कामां करपाक तूं सोंपें करता आमकां. कित्याक म्हाका डॉक्टरांनी सांगलें त्या प्रमाणे त्या काळांत एनस्थिसिया सर नाशिल्लीच पूण क्लोरोफॉर्म पसून नाशिल्लें, स्टेथोस्कोप नाशिल्लो, असलो काळ तो. म्हणटा त्या काळांत ताणें हें करून दाखयलें तांकां. तेन्ना तांकां पटलें की हें आमच्याच शास्त्राक लागू जाता आनी म्हणून ताका मेंबर केलो. ना आनी ही तारेवयली कसरत एका तरेन. कारण जशें तुमी म्हळें की चुकीचेंय बी हातून दिसपाक जायना. म्हणजे लोक म्हणपाक शकता की अरे तूं कितें तो कसो वचपाक शकता जुगाड घरान काय म्हणून. सामकें खरें. कित्याक जें तूं सांगता तें बुद्धीक पटप सारकें आसूंक जाय न्ही. तर्क पसून केलो जाल्यार तो तर्क पटोवंक जाय. आतां हातूंतली एक मजा पळय घडलां अशें आनी जें डॉक्टर दालगादान बरोवन दवरलां. ताजे पयलीं बॅकग्रावंड सांगता. सुमार आबे फारियाच्या मरणा उपरांत 50 वर्सांनी आलेशांद्र दुमा हो फ्रेंच भाशेंतलो एक मोठो लेखक ताणें काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो ही कादंबरी बरयली. बरी येदी मोठी कादंबरी. आनी ते कादंबरींत आबे फारिया ह्या नांवाचें एक पात्र घालें. सामकें स्ट्रेट आबे फारिया. आनी तो इटालियन पाद्री अशें दाखयलें. गोंयचो किंवा एशियन म्हणून दाखयलो ना, इटालियन पाद्री. आनी तो एक खजिनो आसा म्हणपाचें ताका खबर आसा आनी तो खजिनो सोदून काडपा खातीर तो वावुरता. तो आनी तो स्वता करूंक शकना म्हणून ताका बंदखणींत एक सेलर मेळटा. ताजेरूय अन्याय जाल्लो आसता. त्या सेलराक तो
तो मॅप बीप दिता आनी त्या प्रमाणे ताका पळोवन वचपाक मदत करता आनी ताका मागीर तो खजिनो मेळटा. म्हणटकच कादंबरीन एका मदींच खंय तरी 1-2 चॅप्टरांत तो येता, पयलीं येना मागीर येना. आतां पळय हो बॅकग्रावंड न्ही, भोवतेक चरित्रकार सांगतात की ताका धरलो आनी बंदखणींत घालो आनी कितलो तेंप 11 वर्सां. आतां 11 वर्सां जर बंदखणींत कोणाकय दवरतात तर तो गुन्यांव बरोच गंभीर असो व्हडलो, तो सांगनात कसलो तो, पूण ताका धरलो आनी बंदखणींत घालो आनी थंय तो 11 वर्सां उरलो. आतां जाता कितें, हो डॉक्टर दालगाद जेन्ना फ्रांसाक वता ताजे विशीं खबर काडपाक, तेन्ना तो जे खाणावळींत रावतालो, मादाम चिबले म्हणटा तिजी ती एक खाणावळ, थंयच तो रावतालो. म्हणजे जेवणाची वेवस्था जाताली, रावपाची जाताली. त्या खाणावळीच्या जाग्यार तो गेलो तेन्ना एक व्हडलें हॉटेल उबें जालां, कित्याक तो पावलो तो 20व्या शेंकड्यांत आनी हो गेला 19व्या शेंकड्यांत. थंय जी रिसेप्शनिस्ट आसा तिका तो विचारता, हांगा पयलीं मादाम चिबलेची खानावळ आशिल्ली हय म्हणटा ती, ते खानावळींत आबे फारिया नांवाचो एक पाद्री रावतालो, ताजे विशीं आपल्याक हांगा कोणूय सांगूंक शकत म्हायती कितें? ती खो खो करून लागता हांसूंक. म्हणटा तूं म्हण हांसता कित्याक? तर तो म्हाका खरो मनीस न्ही, तो आलेशांद्र दुमाच्या कादंबरींतलें पात्र म्हणून जाय, ताजे विशीं तुका हांवें कोण सांगतलो? बरोबर. तो बाबडो कपलार हात मारता आनी परत येता. म्हणजे इतली अशी परिस्थिती जावन पुराय काल्पनीक पात्र. म्हणटकच ह्या अडचणींतल्यान ताणें वाट काडली, पूण गॅप्स उरले जे म्हाका तर्कान भरचे पडले. उदय बाब, हो प्रश्न हांवें तुमकां हाचे पयलीं विचारला, पूण मुहो जाता म्हणून विचारता की म्हणजे व्हडलें घर धरया किंवा कातर रे भाजी धरया, तुमकां इतिहास खंय तरी स्वता कडेन ओडटा कशें म्हाका सदांच दिसला. आनी अशा परिस्थितीन जंय आयज आमी आयकतात की कित्याक इतिहासान वचचें, कित्याक इतिहास परत खोडून काडचो, किंवा इतिहास हो एक बोरींग सब्जेक्ट अशें खूब जाणांक दिसता, अशा वेळार तुमकां कित्याक इतिहास सदांच साथ घालता? आनी तुमच्यो दोनूय कादंबऱ्यो पळयल्यो जाल्यार तातूंत इतिहास बऱ्याच प्रमाणान येता आनी तुमी ते थोडेशे पथ्यूय बाळगितात की इतिहासाक तुमी खंय हात लायनात. कित्याक इतिहास तुमकां अशे तरेन लागीं ओडटा? कळना म्हाका. एक शक्यता अशी आसा की हांवें जेन्ना BA करपाची ठरयली तेन्ना म्हाका सोंपे पडटले अशे विशय घेतले. तातूंतले 8 पेपर पॉलिटिकल सायन्स, कित्याक हांवें राष्ट्रमतांत 5 वर्सां काम केल्लें, ताजी फाटली खबरी. म्हणजे सादारणशी लोकशाय आमची कशी चलता, पॉलिटिकल राज्य कशें चलता ताजी कल्पना आशिल्ली. 2 मराठी घेतले आनी 2 इतिहास, मेळून सगळे 12 पेपर. आनी इतिहास पळय घेतले त्या खातीर जीं पुस्तकां म्हाका अभ्यास करची पडली, तातूंतल्यान म्हाका इतिहासा विशींची आवड निर्माण जाली अशें हांव धरतां. कित्याक ताजे पयलीं हांवें इतिहासाचेर खूब कितें वाचिल्लें अशें कांय घडूंक ना, कित्याक विद्यार्थी काळ न्ही तो, म्हणटा जाय गरजेचें तितलेंच वाचप जातालें. म्हणटकच म्हाका दिसता तो 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 त्या कारणाक लागून इतिहासा विशीं एक आवड निर्माण जाली. आनी ती आवड निर्माण जाल्ल्यान हांव मागीर गोंयच्या इतिहासा विशीं चड करून, आमचो इतिहासूच असो आसा की तो कसो कसो बदलत गेला ताजी कल्पनाच येना. जें जें पुस्तक मेळटा तें वाचपाक आवड म्हणून, केवळ आवड म्हणून. इतिहासाचेर हांव कितें बरयतलों किंवा हांवें ताजेर कितें साहित्य रचतलों अशी चुकून पसून कल्पना केन्ना आयली ना मनाक. आनी वाचत वचत गेलो आनी म्हज्या हातांत हें प्रोफेसर प्रियोळकारालें दी गोवा इन्क्विजिशन हें पुस्तक पडलें. हें केन्ना हांव मुंबय आसतना. आनी तें पुस्तक मेळटकच म्हाका दिसलें की हो सगळो नाट्यमय इतिहास, म्हणजे आमच्या एकंदर इतिहासांत तो काळ पळय जो आसा तातूंत इतलें घडलां की जें नाट्यमय आसा आनी जातूंतल्यान बोध घेवपा सारकें आसा, हें म्हत्वाचें. म्हणटकच हांव
त्या विशयाचेर मेळटा तें पुस्तक घेवन दवरूंक लागलो. त्या वेळार वाचूंक पावलो ना. आनी जेन्ना जेन्ना म्हाका वेळ मेळटा तेन्ना हांव ती पुस्तकां वाचपाक सुरवात केली. ताका लागून त्या विशया विशींची म्हजी जी पळय गोडी किंवा एक चडन चड जाणून घेवपाची इच्छा आसा ती वाडत गेली. आनी एक सादारण नदर आयली की खरें कितें आनी काल्पनीक कितें हाजो अदमास येवंक लागलो. आनी तातूंतल्यान आमकां बोध घेवपा सारकें जाय तें आसा म्हणपाची जाणीव जाली. आतां हांवें एकदम बरोवपाची येवजिल्लेंच ना अशें हांवें सांगलें न्ही. ताजें कारण हांव गीत बरयतालो. सुरवातीच्या काळांत कॉलेजांत आसतना कांय कथा बरयल्ल्यो, पूण मागीर कथा बी बरोवप जालें ना. आनी मागीरचो सगळो काळ असो गेला गोंयांत येतकच की तुका आनी लांब कितेंय बसून बरोवपाक मेळूच नाशिल्लो. कितेंय गितां रचल्यांत त्या काळांत तितलीच, कित्याक ती चड वेळ मनांत घोळटात आनी बरोवपाक थोडो वेळ लागता. हांगा एक गजाल घडली ती त्याच खातीर, म्हणजे हांवें बरयतलो अशेंय येवजिल्लें ना किंवा ती बरोवपाची कला म्हज्या आंगांत आसा अशेंय धरलें ना. आनी हांवें म्हज्या एका कादंबरीकार इश्टाक हो विशय सुचयलो की बरो विशय आसा, नाट्यमय विशय आसा आनी पुस्तक म्हजे कडेन जमयिल्लें आसा. तूं ती व्हरून जर वाचलें आनी बरयलें जाल्यार एक बरी कादंबरी जावं येता. ताजी कितें अडचण आशिल्ली म्हाका कळना, पूण ताणें व्हडलोसो त्या विशीं आस्था दाखयली ना. कांय वर्सां गेलीं. कांय वर्सां वतकच एक दीस आमगेर महाबळेश्वर बाब सैल आयिल्ले. कसले तरी कामाक आयिल्ले. तांकां हांवें तोच विशय म्हणलो की हो एक विशय आसा जो विशय म्हज्या दिश्टीन कादंबरीचो विशय जावं येता. आनीक पुस्तकां म्हजे कडेन आसात ती तुज्यान बरोवन तो विशयाचेर बरोवंक जाता. ताणें इच्छा दाखयली. ती सगळीं पुस्तकां व्हेलीं आनी तातूंतल्यान तांची युगसंवार म्हणटा ती कादंबरी आयली. कादंबरी बरी जाली, पूण म्हजें समाधान जालें ना. ताजें कारण आमच्या इतिहासाच्या वेगळ्या वेगळ्या पावंड्यांचेर एक पावंड्याचेर धर्मांतर आसा आनी तें धर्मांतर थोडीं वर्सां जातकच मागीर इन्क्विजिशन येता. म्हणून म्हजे तकलेंत जें नाट्यमय कितें आशिल्लें तें धर्मांतर न्ही. त्या धर्मांतराचेर पुस्तकां आनी खंय आयिल्लीं कांय कथा आयिल्ल्यो. इन्क्विजिशन जो विशय देशी भाशेंतल्या खंयच्याच साहित्यांत येवंक नाशिल्लो, म्हणजे सामको नवो विशय. म्हणटकच युगसंवारान म्हजो तो प्रश्न तसोच उरलो मनांत. आनी मागीर एक दीस विचार आयलो की जर हांवें इतलो अभ्यास केला, कांय ना म्हळ्यार 30-35 पुस्तकां हांवें जमयलीं आनी वाचलीं. रिपिटेशन आशिल्लें खुबशें, पूण प्रत्येकाचो एक आपलो म्हणून व्यू आसता बरोवपाची, आपली म्हणून तरा आसता. ती मेळ्ळी म्हाका. आनीक तातूंतल्यान हांव येवजूंक लागलो की म्हज्यान बरोवंक जायत काय म्हणून. आनी येवजिता म्हाका दिसलें की एक प्लॉट बरो तकलेंत शिजता, बरोवचे हांवें प्रयत्न करचो तातूंत कितें आसा. आनीक ती कादंबरी बरोवंक घेतली हांवें आनी त्या प्रमाणे ती कादंबरी आयली. उदय बाब, तुम्ही जशें म्हळें की तुमी इतिहासांतली इतली पानां वाचल्यात आनी 2 कादंबऱ्यो जाल्यात, आनी खंयचे विशय आतां तुमच्या तकलेन घोळपाक लागल्या काय कितें? घोळटात, पूण म्हाका आतां अडचणी दिसतात. अडचणी दिसतात त्यो अश्यो की वय जालां, ताका लागून मोठें कितें हातांत घेतलें जाल्यार तें पूर्ण जावंक पावतलें काय कितें, तितली चिकाटी म्हजे कडेन उरतली काय कितें, हो विचार एक मनांत येता. आनीक ताका लागून ताका हांवें हात घालूंक ना अजून. पूण एक विशय म्हजे तकलेन घोळटा, थंय आतां पर्यंत ज्यो चॅलेंजीस आशिल्ल्यो ताचे परस चड आसात. आनीक तो विशय म्हणटा तो महाभारतांतले अंबेचो. तिजी जें कितें घडलां तिजे संबंदान तें इतलें नाट्यमय आसा, पूण थंय कांय अडचणी येतात.
तांचेर जर हांव उपाय काडूंक शकलो जाल्यार म्हजे नदरेन हांव तिका हात घालूंक सोदतां. आतां हे व्हडले घरा संबंदान अभ्यास करतना आनीकय कितलेशे सबप्लॉट मेळटाले. हांवें तो मोटाळ म्हणून हांवें सांगलें बरें तांचेरूय बरोवंक जाता, पूण ते परत परत तोच विशय परत परत तोच विशय अशें दिसतलें, म्हाकाय तें तशें दिसतलें म्हणून हांव तें टाळटां. पूण तो एक विशय म्हजे तकलेंत सद्या घोळटा, पूण तयारी अजून जावंक ना. आमी इतलेच मागन उदय बाब की ती तयारी जावची. आनी तुमी म्हळ्या तशें महाभारत हो खूब व्हडलो विशय आनी मेन म्हणजे चॅलेंजीस म्हणच्या पेक्षा ताचेर खूब साहित्य आसा, तरेतरेची महाभारतां आसा. पूण तरी आसतना तुमी जे सोदता तें मेळूं आनी आमकां ती कादंबरी वाचपाक मेळूं अशें हांव मागन. उदय बाब कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं कातर रे भाजी आमच्या भेटेक येता आनी हांव मुजरत तुमच्या कडेन मागन की तातूंतल्यो कांय वळी जर आमच्या आयकुप्यांक तुमच्या तोंडांतल्यान आयकूंक मेळ्ळ्यो जाल्यार आमकां खूब बरें दिसतलें. आनी हांव वाचतां तें प्रकरण आबे फारियाच्या मरणा उपरांतचें. ओके. गरिबांतल्या गरिबा खातीर दवरल्या ती कोर्तेज आबेक दिली. आदीं ताचो काशांव इगर्जेंत व्हरूंक दिलो ना. मागीर ताच्या शिश्यांनी आबेन देवधर्म केन्नाच सोडलो ना हें सांगून आग्रो धरतकूच काशांव इगर्जेंत व्हरूंक दिलो, फक्त 5 मिनटां खातीर. हें बरें जालें ना. मीस सांगपाक एकूय पाद्री तयार जालो ना. मीस सांगनासतनाच इंतेर जालो? हय, तसोच जालो. तांकां बुद्ध देवान दिल्ली काय सैतानान दिल्ली अशें म्हणचें? जोकीन मनांतली खंत दामून दवरली. जोकी हो आबे फारियाचो इश्ट, जो तो मरतकच थंय पॅरिसाक पावता. आनीक लुसियान हो ताज्या दुसऱ्या इश्टाचो पूत, जो ताका घेवन मुसुंडींत आयला आनी थंय हें तांचें उलोवप जाता. जोकेन मनांतली खंत दामून दवरली. लुसियानाक विचारलें आनी मागीर काशांव घेवन सेमिनरींत गेले. थंय एके कुशीक गरिबांतल्या गरिबां खातीर जमनीचो कुडको आसा. त्या कुडक्याच्या एका कोणशाक फोण खणिल्लो. थंय आबेची कूड मातयेक लायली. लुसियानाचे मुखामळ रागान तांबडे जाल्ले. आवाजाक तिडकीची धार आशिल्ली. जोकींची भावना वेगळी नाशिल्ली, मात जाणटेपणाच्या नात्यान ताणें लुसियानाचे खांदार हात दवरून मातसो दामलो. लुसियान समजलो. थोड्या वेळान तो शांत जालो. जोकीन म्हळें, म्हाका सिमितरींत वचूंक जाय, फोंडार नदर घालूंक जाय. लुसियान कांय खीण ताचे नदरेक नदर दिली. ताणें जोकींचेर नदरेंतलो निश्चय पारखिलो आनी विचारलें, आतां या. दोगूय भायर सरले आनी घोड्याचें कार्र करून सा रोश पारोकीचे सिमतेरी कडेन गेले. सिमतेरींत भितर सरतकूच लुसियान मातसो गोंदळ्ळो. इंतेरा दिसा ताचे तकलेंत आबे फारियाचेर जाल्ल्या अन्याया विशींचेच विचार घोळटाले. ताका गरिबांतलो गरीब लेखला म्हणून तकली तापिल्ली. मनाचे ते अवस्थेंत ताणें सिमतेर सारकी पळोवंकूच नाशिल्ली. फोण सोदपाक तो 4य कोनशे भोंवलो. एकाय कोनशाक जमीन व्हडलीशी निवळ नाशिल्ली. 4य कोनशांनी गुणे शेंकरे पडिल्ले. थंय तो जमीन पळयत गेलो आनी भुसभुशीत मातये वयल्यान ताणें फोण सोदून काडलो. जोकीक ताणें म्हळें, हो तो फोण. जोकी फुडें सरलो. त्या पुरवल्ल्या फोंडा बगले वचून फोंडा कडेन थोडो वेळ पळयत रावलो, भितर न्हिदिल्ल्या पाद्री जुजेक पळयल्ले भशेन. आनी सट करून ताणें दिमी मारली. दोनूय हात एकठांय ओडून पोसो केलो आनी त्या वतांत
मळबावशीन पळयत मागलें, सायबा जे चुकल्यात तांचे गुन्हे हांव भोगोस, आनी सासणाचे न्हिदेंत गेल्ल्या ह्या म्हज्या इश्टाच्या आत्म्याक शांती दी. केदी व्हडली शोकांतिका उदय बाब. म्हणजे आमी आयकतात की शणै गोंयबाब जेन्ना भायर पडिल्ले तेन्नाय तांच्या मरणाक म्हणजे हाता बोटार मेजपा सारके लोक आशिल्ले. आनी तीच गत म्हणजे व्हड मनीस आमकां गेल्या उपरांत तांचें काम कळटा आनी ते केदे व्हड तें कळटा. उदय बाब खूब खूब देव बरें करूं. तुमी आयज तुमच्या ह्या नव्या कादंबरी विशीं आमचे कडेन उलयले आनी जितली इतिहासाची पानां तुमी आयज चाळ्ळ्या, तुमी आयज मेरेन चाळ्ळ्या, ताच्याय पेक्षा चड आमकां तुमच्या साहित्याची पानां चाळपाक मेळूं इतलेंच हांव ह्या वेळार मागन. आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक परत एक फावट देव बरें करूं म्हणटा. ह्या एपिसोडात तुमी आमकां जोडले आनी रीड्स अँड बुक्स पलाशग्नी स्टुडियोज हांणी हाडिल्ल्या ह्या पेज टर्नर ह्या कार्यावळींत हाच्या मुखारूय तुमी आमकां अशेंच जोडटले आनी आमच्या ह्या कार्यावळीक उपाट प्रतिसाद दितले अशी आस्त बाळगिता. आमच्यो पेजीस, आमच्यो सोशल मिडिया हँडल्स फॉलो करा अशें परत एकदा तुमचे कडेन मागता. हें पुस्तक जंय उपलब्ध आसा ताची म्हायती तुमकां स्क्रिनीचेर दिसता. मुजरत कातर रे भाजी विकती घेयात, वाचात आनी ताची प्रतिक्रिया उदय बाबा मेरेन मुजरत पावयात. तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट देव बरें करूं. अन्वेषा, तुवें उक्तायल्या ती इच्छा फळाक येवं अशें हांव मागतां आनी तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं उदय बाब.